मुगेच्यानो आमचो पन्नू भायर गेल्लो आनी त्या आवयन त्या कश्टांनी 20 वर्सांच्या प्रायर PUC करून ल्हान कोर्स करून ताका भायर गेल्लो तो आनी बरतू ताणें जोड हाडलें ताणें मस्त जोड हाडलें घरा आनी जोड हाडल्या मागीर तो घरा बऱ्या तरान आसलो मागीर आयलो आनी वचना म्हणलो हांवें 20 वर्सांचेर वचून आतां 20 आनी 6 वर्सां जालीं 26 वर्सां 20 आनी 6 वर्सां जालीं आनी हांव भायर वचना म्हणलो तो आनी हांगा तो बिजनस करता म्हणलो आनी थंय म्हणटाना तांच्या एका कुटुंबाच्या आनी वळखीच्या पयशेल्या एक सैऱ्यान येवन ताचेर हांव 13 लाख केले आनी 13 लाख करून जाल्या उपरांत तो मस्तो कश्टार पडलो आनी खालें करचें म्हणून कळोना ताणें फाटीन दिवंकूच ना विचारतना बिजनस केल्या म्हूण तो गेलो खंय गेलो म्हूण सांगतना मागीर पळयता तो हाचे पयशे काडून तो अफगाणिस्तान गेला हाचेर बिजनस करता म्हूण मागीर खालें करतलो आलेल्या पयशांनी ताणें पयलें घर बांदलें आयल्या वेळा दर उरलेल्या पयशांनी ताणें आळ्या ह्या सैऱ्यांनी बिजनस केल्या म्हूण आशा दाखोवन तो गेलो आतां हाका एक देणें आसलें खालें म्हळ्यार बरें उलोवचें डील करचें वेव्हार करचो बरो करून वेव्हार करचो मनशा लागीं आनी आवयन ताका बऱ्या तरेन वाडयलो देखून तिका बळोवन ताणी बरो आसलो तकलेची गटाय आसली ताका आनी तो बरो जावन बरो करून हांव बिजनसान मुखार येता म्हण ताणें एक ल्हानसो बिजनस केलो आनी ती सेकेंड हँड कारां विकचीं आनी ते एक जण ताका इश्ट मेळ्ळे इश्टा सांगता बेर मालपगा म्हणून ते एक जण इश्ट मेळ्ळे आनी तांणी सगळें मेळून ह्या आवय एकलो 4 जाणांनी मेळून आनी एक बिजनस स्टार्ट केलो आनी बिजनस क्लिक जालो बरो तरेन चलोवंक सुरू जालो बिजनसान बरे पयशे येवंक सुरू जाले आनी पयशे बरे आयले आनी बरो बिजनस चल्लो आनी ते म्हणटाना मोगाच्यान खालें जालें म्हळ्यार हांव इल्लोसो तदळा इल्लेशें पियेवणें धरलें आनी मागणें पयस जालें पियेवणें धरलें आनी भायर थंय कोणाच्या इश्टाचें भायर परगांवांत काजार म्हणून घालपाक गेलो तो काजारा कुटुंबा सांगात काणून जाल्ले इल्ले इनकम आनी काणून कुटुंबाक काणून तो बैल्या गांव गेलो आनी बैल्या गांवांत 1.5 म्हयनो रावलो आनी चेडे सोडलें फाटी येताना 1.5 म्हयनो जावन भोंवन आनी सगळ्यांक गल्फांत भोंवन फाटी येताना आनी उलोवचें दुसऱ्यान तें केलें आनी आखात तामाशे करूंक सुरू केलें उठ्ठाना बसतना तर तुमी करता जाल्यार तुमीच करा म्हणलो वो भायर आयलो हाचे म्हजो वांटो दिया म्हणलो इल्लेशे वांटे काडले उरले उपरांत ताका सोडलें आनी घाल्ले इल्ले पयशे काडले आनी ते आसलें पुरा ते हें ऑफीस तें पुरा ताणें सोडून आयलो तुमी काण्या म्हणलो आयलो हाका जावन करंदाय जाली म्हणून पियेवणें चड केलें पियेवणें चड करतना धनीव पडल्या बरी जालो आनी तेन्ना ताणें परतून कालें म्हळ्यार तुका देवाचें बेसांव जायचें म्हणून हांगा आयलो म्हाका देवाचें बेसांव जायचें म्हणून मागीर ताका आमी गायड केलो केलें गे म्हणून आळे देवाचें काम जाल्यार देवान तुका चलयचें म्हणून आनी ताका हें मोती गेले त्या मोती साहेबींच्या पेस्ता वेळार ताच्या मागीर ताणें मोती साहेबींच्या पेस्तांत हांव पेस्ता दिसांनी मोती हर एक दीस नोवान आयतालो आमच्या सांगाता तो नियाळ आनी पुरो आयकून हांवें मोती साहेबींनी बरीत जायचें म्हणून आनी त्या मोती साहेबीन येतावन तो मोतयां ताणें घेतलीं मोती साहेबीन येतावन ताणें बरीं मोतयां जिनी बाळचीं जिनी मोतीं करचीं जिनी बंगार करचें सोलून येतावन भायर येवचें मोतीं ताणें मरयम येतावन घेतलें मरयम येतावन केल्लें देवाचें काम देवाच्या रितीन देवाच्या वाटेन करीचें म्हणून आमचो नियाळ जावन असो पयल्या दिसाचो आनी तो नियाळ तो आदी सगळ्यां कडेन म्हणटा देवाचें काम हांवें सुरू करचें जाल्यार तें देवाच्या वाटेन जायचें म्हणून देवाच्या प्रकारचं जायचें म्हणून ताणें सुरू केलें आतां तो परतून जायते वन जाला येणें ताचे पयशे गणून ताचो सोयरो दवलो अफगाणिस्तान पावलो तो वचून आतां दुसरे कडेन थंय जावन येवन काजर जावन त्या बायलेच्या घरा कडेन घर बांदून तेणें रावला वो ते पयशे ताचे 13 लाख सारको रावन त्या दिसांनी 13 लाख म्हळ्यार व्हडले पयशे आनी मागीर आतां गल्फाक गेलाची बुदी सोमान जातली गल्फा वचून 1.5 म्हयनो बिजनस सोडलो इश्टांचेर चोवन गेलो इश्टांनी तांचोच करून हाडलो बिजनस आतां तांचो इश्टांचो बिजनस चलता आनी असोच बिजनस स्टार्ट केला हाकाय कांय उणो ना आनी पुरा म्हणून हाचे कॉन्टॅक्ट आनी पुरा ताणें दवरिल्ले आनी आतां 0 तावन स्टार्ट करीचे पुरा कॉन्टॅक्ट तांचे डाले कॉन्टॅक्ट आनी त्या कॉन्टॅक्टांक पुरा आनी आमी ओणार तुमकां काल जाल्यार आमी दिता म्हूण सांगून आनी परत ते डील करून आले आनी वत्तू सुरू केलो नोयते देवान दिले आनी देवाच्या वाटेन सुरू केलें आनी वो म्हणलो म्हाका मेळ्ळी सजा म्हज्या बऱ्याक म्हणलो आनी सुरू केलें आतां काल ताका मेळ्ळें म्हळ्यार ह्या नव्या बिजनसांत कसो वयर आयलो म्हळ्यार ताचे जिनी मोतीं जालें मोती मायेतान मोती मेळ्ळें म्हणून मोती मायेतान मोती मेळ्ळें खंय मोती मेळ्ळें ताका एक मोती मायेक तेवन खालें मेळ्ळें म्हळ्यार मोती मायेक कितली ती जालो ते मरी मायेक खंय कश्ट आयले तिका आमच्या आवयचो जल्मा दीस आचारान करतना तिचे हांव थोडे गूण शिकल्यार आमी आमचे जिवाणी मोतीं बरी जाय परजळात तिचे जिनी परजळ्ळ्या बरी तिचे जिनी मोतीं जाल्ल्या बरी आमचे जिनी मोतीं जायत
आमनी खाल करचें म्हळ्यार तिचे तो न्हू इल्लेशे 8 दीस 8 गूण आमी पळयचे खंयचे गे म्हणून आनी ते आमच्या जिन्यांत घालून खाणायचे एक पयलो गूण तिचे तो खाले म्हळ्यार मरी येता म्हळ्यार तिका मरी बडवो आयलो इज बॅडली आनी बडव्यान खालें म्हळ्यार आळे तुजें तें मनशा देवाचो पूत जल्माता देवाचो पूत जल्माता तो संवसाराचो सोडवंदार जल्माता ताका दविदाच्या सिंहासनाचेर बसता आनी तो अधिकार चलयता आनी ताच्या पदवेक अंत आसना ताचे राजवटक अंत आसना तुजी कबलात जायत हांव कबलात दिता म्हळ्याली मागीर कालें कितें म्हणना तो बडवो गेलो हिका कांय कळना त्या कालार कितें करचें म्हूण कळना त्या कालार न्हवऱ्या कडेन लग्न जावन त्या चल्या लागीं लग्न जावन भुरगें नासतना लग्न जाल्या उपरांत भुरगें जालें जाल्यार लग्ना पयलें भुरगें जालें जाल्यार त्या चलयेक फातर मारचें म्हूण त्या घराचें नियमशास्त्र आसलें मैजेचें आनी त्या प्रकार कल कश्ट आमकां एका चिल्लार करता पळयल्यार तिचो जिवेची गजाल आनी त्या खातीर कशें ती घडीत काणयचें एक चली जावन त्या कालार एका चलयेक कांय मोल नासलें त्या कालार जेजूच्या कालार आनी त्या मरी माई तें कशें स्विकार करता तें आमी तें पळयचें ती मरी काल म्हणटा म्हळ्यार देवाचें काम देवाच्या प्रमाणे देवाच्या वाटे प्रमाणे ताच्या खुशा प्रमाणे वचाचें तें ताच्या वाटेंत त्याच्या रिती प्रकार वचाचें म्हणून आमी ताका कांय करूं ना देवाचें काम तें देवाच्या प्रकाराक जैत मेळटा आमी तिचें ती मरी शिकयता खाल शिकयता म्हळ्यार देवाचें काम देवाच्या वाटेन करीचें म्हणलें तें शिकयता देवाच्या वाटेन करचें आमची वाट सोदून नजो आमच्या वाटेन वचून नजो देवाच्या वाटेन गेल्यार ताका जैत मेळटा आमी तें शिकयता पयलें आनी खाल म्हळ्यार आमचो अधिकार आमची पदवी आमचे अधिकार मायट एंड पावर म्हणटा आमी आवर मायट आवर पावर आमचे अधिकार आमच्या पदवेन आनी आमच्या बळान आमच्या सक्तेन तें करूंक जायना देवाचें काम करूंक जायना मागीर कितें देवाच्या स्पिरिताच्या पदवेन मात देवाच्या स्पिरिताच्या पदवेन तें करूंक जाता म्हूण मरी माई शिकयता आमकां आनी खाल शिकयता मरी माई बरी आमी आज अंडर प्रेशर आसतना मरी मस्त प्रेशर आसली तिच्या जिणेंत ती मस्त प्रेशर आसलें तिका तिचें प्रेशर आसतना वत्तड आसतना प्रेशर आसतना आनी अनश्युअर मुखार काम जाता मनशा पूत तो देवाचो पूत संवसार तारोक कसो तो राजवट चलयता कसो तो मिसिया जाता कशें दविदाच्या सिंहासनार बसता तिका गुर्त नासलें हांगा दविदाच्या सिंहासन म्हळ्यार भांगराचो पाटो न्ही भांगराचें कदेल न्ही भांगराची बसका न्ही मरकरी बसका ती कुर्साचेर बसता तो कुर्साचेर उमखळोवन कुरीस तासो रायपाट हें बरा मरी पयलें गुर्तू ना गडितां जाल्ल्या उपरांत तिका कळ्ळी ती गडितां जाल्ल्या उपरांत देखून आमी कशें फुडेंचें म्हणून मरी येता आमी शिकयचें मरी बरी आमी अंडर प्रेशर आमी वत्ताडा बंद आसतना अनश्युअर मुखारचें कशें शुअर ना निगंट आमकां कळना कालें जाता कितें कळना आतां बिजनस केला मुखार कितें कळना 20 आनी 8 वर्सां जालीं चेडवाक सेरीक मेळटा की ना गे म्हणून शुअर ना पुताचें इंजिनियरींग शिकून नाल्या पयशार प्रकारचें इंजिनियरींग शिकयलें पुताक काम मेळटा गे म्हणल्यार शुअर ना आतां न्ही मुखलें मेळट मरी बरी शिकयचें शुअर नासल्या वेळार आमी कितें करचें इश्ट आमकां लाभ करून दीत की बुडयतात गे फेल जाता गे म्हळ्यार आमकां शुअर ना तेन्ना खाल करता अडकळी काडूंक पर्यार सोदचो स्वभाव आपले तो मनशा स्वभाव इल्लीशी अडकळी आयली म्हणटाना ती कशी काडची गे म्हणून पयलीं आमी देवल्यांत आतां इल्लेशें बिजनस जालां रीण जालें जागो विकून घर विकून बँक आडो घालून आनी उच्चो इन्वेस्ट हांगा असो इन्वेस्ट करया म्हणून आयल्यात आळे सोदून काडलोच पर्यार एका दिसा भितर ना तशें करूंक जायना एका दिसा भितर पर्यार करूंक जायना मरी माय कालें शिकयता कसो पर्यार करचो शिकयता पर्यार समस्या येयल्ली आसतना अडकळी येयल्ली पर्यार सोदचो आमचो स्वभाव आनी मरी कालें सांगता म्हण एक घडी पळया एक घडी मरी कालें देवाचें उतार अशें सांगिना कश्ट येयल्या वेळार अडकळी येयल्या वेळार कुडले पर्यार सोल्युशन फॉर द प्रॉब्लेमाक पर्याय गे सोदा सोल्युशन सोदा म्हण देवाचें उतार कुडलें सोदा म्हण सांगना देवाच्या स्पिरिताचेर भार घाला कश्ट येताना अणमारा येताना आनी मुखार शुअर नासल्या वेळार आनी तेन्ना देवाच्या स्पिरिताचेर भार घाला म्हण देवाचें उतार सांगता मरयेन भार घालो देवाच्या स्पिरितान ताचें काम देवाचो स्पिरीट चलयता पवित्रत्वाचें काम हें पवित्रत्व चलयता म्हण ताचेर भार घालून घेत रावली कोणें तिका विचारल्यार कोण तो म्हळ्यार तिणें जापत दिवना तो आमकां गायड करूंक आमी सोडचें
देवाच्या स्पिरितान आमकां मार्गदर्शन दिजें, गायड करचें आमी कशें येचें खाल येचें म्हणून देवाच्या स्पिरितान आमकां गायड करूंक आमी सोडिचें ही ताची वाट देव आमकां एक काम दिताना, एक मिसांव दिताना, एक कुटाम बांदूंक दिताना, एक सेरी करताना तो आमकां चलयता. तें ताचें प्लॅन ताची वाट ती ताच्या वाटेंतल्यान चलाचे स्वाय आमी आमच्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन सोदूंक वचूं नजो देवाचेर भार घालचें म्हणून पवित्र आत्म्याचेर भार घालचें म्हणून देव आशेता ताचेर भार घालचें म्हणून तो आशेता. तो आमकां गायड करूंक आमी सोडिचें म्हणून आशा तो आमकां गायड करता. आतां आत्मज्योती आश्रम कितल्या लोकांना आमी दिता आमी देवा कडेन मागचें बरी एकाक देवा कडेन मागलां सो आतां वसाचें गेम बरी मॅसेज येता जाल्यार येतालें हांव नातल्यार ना खंय वचों नातलो आमी दिता तुमकां जागो आमी दिता कितलीं जाणां मुखार येयलीं आत्मज्योती आश्रम कावन्सिलींग सेंटर निमाणें हांगा येवन पावलीं हांव हें ल्हानशें घर ताणें दिलें आमकां बसुल्या कडेन ताणें दिलें आमी ताच्या वाटेन मरये बरी ताच्या वाटेन चोलिचें म्हणून घट्ट निर्धार करून हाडलो मरये बरी तिणें आमी तें मागतलें 1 वर आमी एडोरेशन दवरलें 1 वर अराधान दवरलें हर एक जावन पदराब दिमी घालून अराधान करतालें 1 वर पर्सनल एडोरेशन कंथारा म्हण नासतना कांय दिमी घालून ताका समर्पण करतलें हांव आमचें पुरो विनवण्यो ताच्या मुखार दवरतलें हांव ताणें कयान पयलें पळय आमकां बऱ्या घरान सगळ्यांक खुशी जाता ल्हान नळ्यांचें घर सगळ्यांक खुशी जाता तशें देखून आमी ताका गायड करून सोडल्या वेळार ताका मार्गदर्शन आमकां चलय सो आमी आतां धर चलय म्हूण सोडल्या वेळार तेन्ना आमच्या कश्टांतल्यान आमकां सुटका मेळ्ळी म्हूण ना पूर आमचे कश्ट एकच पटी भायर गेले एकच पटी पुरा परिहार म्हणलो पयशे येवंक सुरू जाले म्हूण ना आडकळी आसातच कश्ट येतातच पूण जैत खंडीत ताच्या वाटेन कश्ट आयले जाल्यार कश्टांतल्यान उतरून वचोंक आमकां जैत दिता उतरून वचोंक तांक दिता उतरून वचोंक आमकां आदार दिता उतरून वचोंक आमकां प्रेरण दिता उतरून वचोंक आमकां तो आदन चलयता कश्ट येतात कश्ट मरयेक मस्त कश्ट आयले मागीर बाळान जाताना आळे तिका गरजान असो गोठो एक त्या छात्रांनी तिका जागो मेळ्ळो ना हॉटेलांनी जागो मेळ्ळो ना मागीर खंय तिणें जल्म दिलो गोठना त्या गोठ्यान जाल्यार आंज बडव्यांनी येवन जाता म्हणली आंज बडव्यांनी गायले आनी तशें गवळी आयले तें जैत खंडीत जेजू जैते वन जावं नागी पुना जिवान सर्गा संवसार आय जावं नागी मरयम आमकां जैत खंडीत आमी भोगता देखून पवित्र आत्म्याचेर भार घालतना हें इतल्यो संगती दिसून येतात कालें दिसून येता हांवें पळयलां पवित्र आत्म्याचेर भार घालतना कितें जाता गे म्हणून आमी पर्यार सोदल्यार कान जाता सोम्याचेर भार घाल्यार कान जाता गे म्हणून आतां जेनिका म्हणलें चेडूं आसलें जेनिका म्हणलें चेडूं ताका एक सैरीक जाली 20 आनी 8 जाली लेट जालो म्हणून ताका 20 आनी 8 वर्सांचेर एक काजर जालें पळयतना तो भुरगो ताका मोग करिना तूं एक काम म्हाका हांवें लायक करूं ना तूं आंजा बरी दिसताय म्हाका आंजा बरी न्ही म्हाका स्मार्ट दिसाचें भुरग्यान दुसऱ्यान दिसाचें म्हाका तिकेशें दुसऱ्यान टायप दिसाचें तूं सोबिताय पूण तूं म्हाका भयणी बरी दिसताय म्हणजे व्हंकल म्हणून म्हाका जावंकूच जायना देखून म्हाका एक फ्रेंड आसा म्हणलो खंय काजर जाल्ल्या उपरांत म्हजी आवय बापाय प्रेशर घालतली तुजी आवय बापाय प्रेशर घालतली आमी अशेंच रावया म्हणून हें रडलें कितें केल्यार जावना मागीर 1 वर्सा उपरांत घरा सांगतना काल करतली देदेस्पोर जालीं मागीर 30 आनी 2 वर्सां जालीं 30 आनी 2 जाताना कोण एकलो डिवोर्स जाल्लो चरको परतून आनी 1000 आनी नाकाच म्हूण सांगलें म्हाका ताका ताळ पडना म्हूण ना तुवें जायचें उरलो आनी एकलो भाव आसा ताका सैरीक करचें व्हडल्या भावाचें कशें जालां तुज्या फाटल्यान एकलो आसा ताका सैरी करूंक तूं घरा आल्यार कोण येता म्हूण ताका सांगून ताका बलात्कार कर म्हूण काजार केलें आनी काजार करतना ताचो स्वभाव दुसरोत हाका आनी घरांत आसल्यारय जाता नासल्यारय जाता म्हणल्यार बरी परतून ताणें दुखांनी दोन दिवचें पडलें आनी त्या दाळा ताणें मोगाच्या न्हू त्या दाळा ताणें देवाचेर तो भार घालो आनी तें घट्ट रावलें ताच्या उपरांत ताची जिणी बरी जावंक सुरू जाली ह्यो ताची काळजां बेसां जाल्या उपरांत जाल्यारय ताणें घट्ट निर्धार करून हाडलो आनी देवाचेर भार घालता म्हणून मागीर तो मनीस दुसरे वटेन काजार जाल्लो खंय ताका सोडून भायर गेल्ल्या वेळार खंय बिजनस बोटीर आनी आसलो तो खंय गेलो येवंकूच नातलो मागीर सगळ्यांनी मेळून एक 3 वर्सां उपरांत ताचें डायवोर्स जावन तिसऱ्यांक काजार जालें आनी तिसऱ्यांक काजार जालें एका मास्टरा कडेन सिंपल मनशा कडेन मास्टरा कडेन काजार जालें गव्हर्मेंटाचें काम ल्हान घर ताचे कडेन काजार जाल्लें तें आनी आतां बरीं दोगां भुरगीं आसात आनी समाधान आसा जेनिकाची काणी पळय देवाचेर भार घालतना कशें ताका समाधान मेळ्ळें म्हणून देखून आमी पळयत आत्म्याचेर भार घालतना ह्यो संगती दिसून येतात ह्यो संगती दिसून येतात हें दिसल्यार मात्र आमी पळयत आत्म्याचेर भार घालें म्हणून एक जालें म्हळ्यार देवा विना आमी चलवता
देवाचेर भार घालनातल्यार ताचे विणे ताका आमी पयस सोरलो जाल्यार कश्ट येता न्ही आमी सलवता खंडीत आमी सलवता आमी फेल जाता सलवता दुसऱ्यान काय म्हळ्यार आमचे इश्ट दोशी दितात चिंता आमी दोशी दितात आमकां आमचे इश्ट आनी परत दोशी दितात आमचे इश्ट दोशी दितात चिंता 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 हळू जायना चिंता बिलकूल हळू जायना चिंता चड जाता वरीस जाता इश्ट आमी फातयल्ले मनीस आमकां दोशी दितात प्रॉब्लेम दितात दोशी दितात इवे देवा विणें केल्यार देवा संगीत केल्यार देवी केल्यार आमकां तो जाणवाय दिता कोणाक आमी लागीं खणायचे कोण आमकां कश्टा वेळार सांगात रावता खंयचो इश्ट आमच्या सांगात रावता आमच्या कश्टा वेळार आमकां सोण घालिना कोण म्हूण जेजू आमकां जाणवाय दिता आरे तो नाका वय वो तुका कश्टा वेळार तुजो इश्ट जावन उरता तुका मोस करिना तुका संचिकार हाडिना आडपाय दिना तुका बुडयना तुका फेल करिना तुका दोशी दिना म्हणून देव आमकां दाखयता आनी ते लाकडे आमकां मुखार वचूंक देव जाता दुसऱ्यांक जालें म्हळ्यार देव एक हें मेळटा देवा संगी चलतना हें मेळटा देवाची जाणवाय मेळटा ताचे तो जाणवाय मेळटा जाणवाय कोण कितें म्हणलें कळटा आमकां म्हाका दुसऱ्यांक जालें कळटा म्हळ्यार डिवायन पावर मेळटा डिवायन पावर म्हळ्यार दैवीक सकत मेळटा दैवीक काकूळट दैवीक सकत आमकां दरबास्त मेळटा दैवीक काकूळट मेळटा दैवीक सकत मेळटा आनी तेन्ना कश्टा वेळी संतोशान समाधानान जियोंक जाता हें मरयेन आमकां दिवचें मतयां कालें म्हण देवाचेर बारगल देवाच्या वाटेन चल तुका कश्ट येयले म्हणटाना अणवार येयले म्हण देवाचें प्लॅन देवाच्या वाटेन कर तुजी जिणी देवाचें देणें तें देवाचें देणें देवा ताच्या वाटेन वचलां तुवें ते दाळ तें मोतयां जाता म्हूण हें मोतयां आमकां मरी माय दिता हें आमी शिक्यांक कश्ट येतना देवाचेर बार घालया आनी देवाचेर बार घालतना तो आमकां जाणवाय दिता कोण बरो काले खंय पयशे घालचे कोण खंय घालूचो कोण तुका कश्टा वेळार सांबाळटा म्हणलें तो दिता कोण तुका जिवान दिता वो दिता गी वो चेडो तुका जिवान दिता की चेडवा दाखयता हें चेडून तुका मुखली तुजी जिणे संगातीन जावन तुका समाधान हाडटा गी तो दाखयता देवाचेर बार घालचें सैरीक सोदता आनी परा देवाचेर बार घालचें आमी देवाचेर बार घाल्ल्या वेळार दुसरें तुका डिवायन पावर दिता भितर तावन एक पावर तुका मेळटा ओलो पावर तुका दैवीक पावर मेळटा भितर तावन ओलो दैवीक पावर तुका मेळटा त्या दाळा कश्टा वेळी तेन्ना कश्टा वेळी संतोशान समाधानान आमकां मुखार वचोंक जाता जिणी आमची नंदान जाता अशें जावंक मरयेत हांव हें देणें आमी शिक्या कश्टा वेळार देवाचेर बार घालचें हें व्हडलें देणें मरयेन आमकां शिकोवचें एक देख कश्ट देवाचेर बार घालची देवाचें काम देवाच्या वाटेन करचें तेन्ना कश्टा वेळी आमकां समाधान मेळटा आमकां संतोश मेळटा जैत आमकां खंडीत राखून आसा मरये मोती माये तावन आमी हें शिक्या मोती माये आमच्या कश्टांच्या वेळार माये कश्टांच्या वेळार तुवें देवाचेर बार घालोय आनी तो देवाचें काम हें देव सोलोवन दी हांव कांय म्हजे कश्टा वेळार थंय हांगा समस्यांक समस्या येताना ताका पर्याय सोदूंक थंय हांगा वचून हांव सांबाळ पडना म्हज्या बळाचेर हांव पातयना म्हज्या सक्तेचेर म्हज्या जाणवायेचेर म्हज्या दुडवाचेर म्हज्या अधिकाराचेर म्हज्या सक्तेचेर हांव बिलकूल बार घालना हांव बार देवाच्या स्पिरिताचेर घालतां ताचें काम ताच्या वाटेन हांव करूंक पळयतां तेन्ना जैत म्हाका खंडीत मेळटा कश्टा वेळी समाधान मेळटा देवाचेर बार घालूंक आमकां कृपा दी म्हणटी माये हें तुज्या नव्यान करचें आमकां तुज्या भुरग्यां बाळांक आमकां हें फाव कर हर एकल्यांक हें देण्यां फाव कर कश्टा वेळार भोय तात्म्याचेर बार घालूंक आमकां कृपा दी आमेन.